ಸರ್ವಾಂಕೈ ನಮಸ್ಕಾರು. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ शक्तीनगर मंगळूर हांनी प्रस्तुत करच्या CA साधक कार्यक्रमाक हांव तुमकां सगळ्यांकय प्रितीन स्वागत करता. द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया और ICAI हांनी कंडक्ट करच्या CA परीक्षा आमगेल देशांतू एक प्रतिष्ठित जाल्लेला आनी कष्टांतर परीक्षेंतू एक म्हूण सांगूं येता. मे 2026 सांतू ICAI कंडक्ट केलेलं CA अंतिम परीक्षेंतू फर्स्ट अटेम्प्टारी उन्नत अंक घेऊन उत्तीर्ण जावन आजी आमगेलो ठंग स्टुडियोन तसची CA नितीश कामत हांकां हांव स्वागत करता. धन्यवाद. हांगेले किरुपरिचय दिवच्याक हांव इश्ट पावता. हांगेल नाव CA नितीश कामत. हांनी ಮೂಲತಃ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮಿತಬೈಲು गांवादकून आयलीच. हांगेला अनु नित्यानंद कामत हांनी PSN ऑटोमोटिव्ह अड्यार हांगा सिनियर अकाउंट्स हेड जावन आसाची. तशी हांगेला अम्मा नंदिता कामत हांनी गृहिणी जावन आसाची. हांगा एक तಮ್ಮ आसा विघ्नेश कामत. तांणी आळवास कॉलेज मूडबिद्रेंतू सेकंड PUC शिकता आसाची. तशी तांकां CA कोरका म्हूण आसा. नितीश हांनी हांगेल स्कूलिंग रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल मूडबिद्रे दकून कंप्लीट केलेलं आसा. SSLCंत हांनी 625 आणि 611 मार्क्स स्कोर करून स्कूलांतू फर्स्ट रँक घेतिल्लय आसा. हांगेल पदवी पूर्व शिक्षण हांनी आळवास PU कॉलेज मूडबिद्रे दकून कंप्लीट केलेलं आसा. सेकंड PUCंतू हांनी 600 आउट ऑफ 600 स्कोर केला. तशीची CA करता करता हांनी त्रिशा इवनिंग कॉलेज मंगळूरा दकून BCom शिकलेची. हांगेला आर्टिकलशिप तरबेती हांनी बेंगळूरू थंय विष्णुदया अँड कंपनी LLP दकून कंप्लीट केला. हांगेला हॉबीज सांगता जाल्यार हांकां क्रिकेट आनी बॅडमिंटन खेळचे मस्त इष्ट. तशीची संगीत ऐकूच्या नेचर फोटोग्राफी वय इष्ट. हांनी श्रीराम भजना मंडळी मिथबैलू तशीची श्रीराम मंदिर मिथबैलूंतू कार्यकर्ते जावनय काम केलेलं आसा. हांगेल अचिव्हमेंट सांगता जाल्यार हांनी हायस्कूला आसतना NCC आर्मी ट्रुपाचे एक मेंबर जावन आशिल्लेची. तेदन तांणी स्टेट लेवल मार्च पास्ट कॉम्पिटिशनांतू फर्स्ट प्राइज जावन विजेते जाल्लेले आसाचे. सो नितीश तुमकां हार्दिक अभिनंदन सांगता. तुम्ही इतले साने जारी तवे पूरे CH लेवल्स फर्स्ट अटेम्प्टार क्लियर करून आज एक क्वालिफाईड चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आसाचे. सो तुम्ही आज हांगा स्टुडियो येवन आमकां इंटरव्यू दिवचे भारी खुशी विशय. तुमकां वापस स्वागत सांगता. धन्यवाद. तुमगेला पयरी CA क्लियर जाल्ला दीस जून 18 2026 तुमगेल रिजल्ट्स आयिल्ला. सो तुमगेल एक्सपिरियन्स मोमेंट कशें आशिल्लें म्हूण एक शेअर करपाचें. सुरवेक कसं म्हणा मॅम युजली इतले वर्स कोण कशें जाता आशिल्लें म्हळ्यार ICAI तांणी रिजल्ट हाडतना एक जुलै फर्स्ट वीक करता आशिल्ली. जुलै 1 दुखून 5 मध्ये हाडटा आशिल्ली. तशी आमकां आमी आलोचना करनाशिल्ली इतले ओगी रिजल्ट येता म्हणून. आमी घरांत आरामेरी बसून आशिल्ली जशें रिजल्टा राखून बशिल्लीच. जाल्यार कसं जालें म्हळ्यार जून 14 हांव एक पुत्तिगेशी सोमनाथेश्वर देवस्थाना वचून आयलेलो. देवस्थाना वचून आयलेले अनाउन्समेंट आयला 4 दिवसांचो रिजल्ट येता म्हणून. मस्त भंय केलें एक फंताक. आनी 4 दिवसान रिजल्ट म्हणल्यार आमी आलोचना केलें आनी 20 दिवस तशी कसं टेन्शन ना आरामेर आशिता म्हणून. प्लस जाता तरी बी न्ही पास जाल्यार ताजी प्रिपरेशन कसं कोणी कोरका तशी हांव एक करनाशिल्लें. तशी जून 14 येताना एक म्हणटा मस्त भंय केला. मागीर 4 दिवस तितले कसं आरामेर बसो जाय न्ही भंय करता आशिल्लें 4 दिवस. मागीर जून 18 कशें जालें म्हळ्यार बदाची म्हगेल माव आनी अण्ण पुरो आयलेली बॉम्बे दकून. तशी तांणी युजली गांव आयला कशी म्हळ्यार एक देवस्थाना वचचें म्हूण एक आसता. आनी तशी त्या जून 18 दिवस आमी तांणी कशी रिजल्ट येता सांजे येता म्हणून सांगिल्लें रिजल्ट. तशी कशी सांजे येता तस तूं एक काम करी सकाळी कटील अशी दुर्गा परमेश्वरी देवस्थाना वचून तांके वच्चा आशिल्लें म्हाका ओटो आपयलेची यो तुवें ओटोची यो एक दवा पांय पोवणी देवी पांय पोवणी येवया रिजल्ट हांगे वेता म्हणून. तशें हांव भायर सरता आशिल्लें सकाळी 9 9:30 तेन्ना सडन तांगेला अप्पास सरप्रायज अनाउन्समेंट आयलें 1 घंटा रिजल्ट येता म्हणून. हांव मागीर भंयान हांव येना तुमी येद्रा वच्चा म्हणून सांगलें. तांणी सांगली ना ना आमके तुगेलो रिजल्ट पळोवका म्हणून ऑटो बसलीच. तशी मागीर लागी 1 घंटा लागी 1 जावन 5 मिनट जाताना रिजल्ट आयलो. रिजल्ट पळयतना एक पण मस्त खोशी जाल्लें. कसं म्हळ्यार 5 वर्स देखून अशी वाजीत आशिल्लो केन्नाय 5 वर्स राखून आशिल्लो CA म्हणून एक टायटल केदन येता म्हणून राखून बशिल्लो. तशी
त्या दिवस येताना एक 5 निमिषाक नमगू जायना म्हणलं जाल्ले म्हणून एक पण थंय बसलो जाल्ली नवा म्हणून मागीर खुशी जाला मस्त अम्मा नम्माक मस्त खुशी जाला तशी आशिल्ली व्हेरी मेमोरेबल होय मस्त केन्ना काही विसरना त्या दिवसान खंडित होय. तुम्ही सीए प्रिपेअर करताना तुमगेल्या एक्झामचा प्रिपेअर करताना तुमगेलं शेड्यूल कशें आशिल्ला कशें म्हळ्यार मुगेलें हांव 2 वर्सां आर्टिकलशीप बेंगलोरा केल्या निमित्त ऑगस्ट एंडांत मुगेलें आर्टिकलशीप जालें तशें ऑगस्ट एंडांत हांव घरा शिफ्ट जालो ताचे नंतर कसं म्हळ्यार सप्टेंबर आनी ऑक्टोबरांत आमकां एक कोड्यालांतू ट्रेनिंग आसता दोन तशी मुगेल सप्टेंबर आनी ऑक्टोबर त्या 2 म्हयनो ट्रेनिंगांत गेले तशी त्या जेत तरी नोव्हेंबरा हांव करेक्ट जावन वाजूच्या सुरू केलें तशें नोव्हेंबरा बेशिलो मे तारी घरांतू वाजूं नाशिलो ओके तशी मुगेल कशी म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಕಷ್ಟ ಅಸ್ತು మన ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ತನ್ನ ಸಡನ್ ಜಾವನು 7 ಅವರ್ಸ್ 8 ಅವರ್ಸ್ वजह जाता मग त्या थोडे उण मग तितले वगी तशी कॅच अप करू जायना तशी मेगेल कशें जालें म्हळ्यार हांव एक फर्स्टाक 5 अवर्स मात्र वाजीत आशिल्ले दिवसाक एक नोव्हेंबरांत मागीर नोव्हेंबर एंड जावचे भितर 6 अवर्स 6.5 अवर्स पावलो मागीर डिसेंबरांत 7 अवर्स पावलो मागीर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च पुरे 8 to 9 अवर्स एवरेज आशिल्लो वाजीत आशिल्लो मागीर एप्रिलांतू कसं म्हळ्यार एग्जाम जस्ट एक म्हयनो व्हरला तशी एक एवरेज जावन एक 10 अवर्स वाजला मेन तू कशी जस्ट 12 दिवस मात्र आशिल्ले एग्जाम फुल दिवस कसं म्हळ्यार व्हड सिलेबस आसता पुरे कंप्लीट करता सो त्या बस भंय आसता एग्जाम नेक्स्ट डे म्हणून सो एक 12 अवर्स तातूंत जाता आशिल्ले वाजूच खातीरच पुरे मुग्धसूच खातीर 12 अवर्स पावता आशिल्ले ग्रॅज्युअली डे बाय डे इन्क्रीज ग्रॅज्युअली इन्क्रीज करता गेलो तशी तशें करून कंप्लीट केलें सो तुमी रिविजन एक कितले टाइम स्कोर का म्हणून एम दवरला तुमी कितले करू जाल्ले हांव एक 3 to 4 टाइम्स स्कोर का म्हणून आलोचन दवरलेला जाल्यार कशें जालें म्हळ्यार मुगेल क्लासेस पळयतना थोडे चड टाइम कंज्यूम जाले तशी ताजे निमित्त कशें केलें म्हळ्यार मुगेल एक डिसेंबर एंड लागीं येताना मागीर पुरे क्लासेस कंप्लीट करून जाले मागीर व्हरले 4 म्हयनो जानेवारी देखून एप्रिल एंड तारी हांव रिविजन्स केले तशी फर्स्ट रिविजन हांव कशी दवरलेलें म्हळ्यार एक सब्जेक्टाक 15 दीस दवरलेले अलॉट केलेले सो 5 सब्जेक्ट सो 5 सब्जेक्टाक 15 दीस अलॉट केलेले निमित्त एक मार्च मिड जो मार्च एंड तार मुगेल फर्स्ट रिविजन जालें त्या रिविजन हांव कशी म्हळ्यार एक सब्जेक्ट मस्त डिटेल जावन वाजीत आशिल्लो म्हळ्यार इतले दीस हांव क्लासेस पळयले क्लासेस पळयता एक सेल्फ स्टडी म्हणून केल्यार कॉन्सेप्चुअल क्लॅरिटी आमकां तेदान येता करेक्ट सो तशें 15 दीस फुल डिटेल मस्त डिटेल जावन वाजिलो ताजे नंतर एक 1.5 म्हयनो व्हरलेलो सो ते 1.5 म्हयनो एक्चुअली म्हाका तांते एक 2 न्ही 3 पण करता म्हण आशिल्लो मागीर हांव कशें केलें म्हळ्यार एक सब्जेक्टाक 5 दिवस दवरूं सुरू केलें 15 दीस तुकून 5 दिवसाक सकयल हाडूं आशिल्लें तशें 5 दिवसांत एक पण सब्जेक्ट म्हाका दिसिल्लो त्या 5 दीस वाजून जातरी मागीर हांव एक सब्जेक्ट एक मॉक बरयला तशें मॉक एग्जाम बरोवन जातरी मागीर कसं पुरे एग्जामा मिस्टेक जाल्यार पुरो पळोवन मागीर एक फायनल रिविजन केलें एक 1.5 न्ही 2 दिवस नेक्स्ट रिविजन मागीर एग्जामा फुडें आशिल्लें सो तुमी O2 वाजी न्ही पुरे सब्जेक्ट वायज कंप्लीट करता फर्स्ट मुगेल हांव फर्स्ट रिविजन करतना कसं म्हळ्यार एक सब्जेक्ट धरचे आशिल्ले ओके प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट चड जावन धरचे आशिल्ले मागीर ऑडिट सब्जेक्ट आशिल्ले थोडे थियरी आशिल्ले निमित्त म्हाका कसं म्हळ्यार फुल डे वाजोवचें जायना आशिल्लें तशें हांव एक सब्जेक्टाक कशें करचें आशिल्लें म्हळ्यार विंगड सब्जेक्ट टू कंबायन करून O2 वाजीत आशिल्लो एक मॅक्सिमम म्हळ्यार 2 सब्जेक्ट आशिल्ले दिवसाक ओके तशें करून कंप्लीट केलो सो तुमी सीए फाउंडेशनाक आळवास कॉलेज तशी त्रिशा क्लासेस आदोकून कोचिंग घेतला सीए इंटरमिडिएटाक तुमी त्रिशा क्लासेस आदोकून कोचिंग घेतिल्लो सो सीए फायनल्साक तुमी रिव्यू प्रो अकॅडमी बँगलोर आनी ऑनलायन क्लासेस आदोकून कोचिंग घेतला सो तू कोचिंगाची इम्पॅक्ट कसो आसता म्हणटा तुमी कितले जण सेल्फ स्टडी करून शिकताची तुम्ही कोचिंग घेऊन शिकलेची सो तुमका ताजे एडवांटेज कसा म्हणून सांगता कोचिंग एक मेन कसं म्हळ्यार सीए एग्जाम्स सांगता कॉन्सेप्चुअल क्लॅरिटी मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून सांगताची आणि सीए फायनल सब्जेक्ट्स पळयल्यार थोडे एक टायप एडवान्स्ड आसता कशी लास्ट लेवल प्लस सब्जेक्ट्स पळयतना थोडे एडवान्स्ड आसता तशी कसं म्हळ्यार आमी क्लासेस घेतल्यार एक गायडन्स मेळटा तातूंत आमी एग्जामा कशी अप्रोच करता एग्जामा कशी प्रिपेअर करता ताजे वांगडा आमकां कॉन्सेप्चुअल क्लॅरिटी थोडे चड मेळटा तशी ताजे निमित्त हांव कसं केलें म्हळ्यार 2 सब्जेक्ट हांव बेंगलोर आशिल्ले निमित्त 2 सब्जेक्ट थोडे थंय कंप्लीट केला रिव्यू प्रो अकॅडमींत मागीर बाकी 4 घरा येत तरी हांव कंप्लीट केला ओके सो कोचिंग घेतला एडवांटेजेस म्हणून सो तुमगे सीए फायनल जावन तू खंयचे तुमगे टफेस्ट सब्जेक्ट आशिल्ले तुमी कशे अप्रोच केले ता एक सब्जेक्ट पुरो जाणां कॉमन जावन कश्ट जावचें म्हळ्यार ऑडिट आशिल्लें सो ऑडिट हांव कशें केलें म्हळ्यार तांचे म्हाका पुरो सब्जेक्ट हांव सिंगल जावन वाजिला बट म्हाका ऑडिट तें एक दीस ऑडिट वाजोवचें म्हणून जावचें नाशिल्लें म्हाका मस्त कश्ट जाता आशिल्लें तशें हांव ऑडिट कशें केलें म्हळ्यार विंगड सब्जेक्ट कंबायन जावन वाजिलें म्हळ्यार एक दिवसाक प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट एक 5 घंटे केल्यार ऑडिट एक 3-4 घंटे करता आशिल्लो तशी ताजे निमित्त कंबायन आशिल्ले निमित्त प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट आसता आशिल्ले थियरी वाचता तेन्ना वाजोवचें म्हाका थोडे तितले कश्ट जायना आशिल्ले आनी ऑडिट कसं म्हळ्यार म्हाका थोडे
मस्त चड टाइम लागेल मला ऑडिटाक हम्म. हांव ऑलमोस्ट आतां कंबायन कोन्न थोडे थोडे वाजिलेले मी ऑलमोस्ट 1 म्हयनो लागला म्हाका ऑडिट हम्म. कंप्लीट करूक रिविजन करूक Okay. विंगड पुरे सब्जेक्ट 15 दीस भितर जाला बट हम्म. ऑडिट फुल 1 म्हयनो घेतला हम्म. सो ऑडिट तशी हांव वाजूचे स्लोली वाजून मैसम केलें आनी एक सब्जेक्ट म्हळ्यार AFM म्हणून आसा एडवान्स्ड फायनान्शियल सम. मॅनेजमेंट तातूंत कशी म्हळ्यार एक फॉर्म्युला आसा ताका प्रॉब्लेम्स आसा बट विंगड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लेम आसा म्हळ्यार Correct. एक फॉर्म्युलाक अनेक सॉल्व करता फॉर्म्युला इवन इफ द फॉर्म्युला इज सेम द सॉल्विंग मेथड विंगड आसा Correct. सो त्या म्हाका सुरू मस्त कन्फ्युजन जाता आशिल्लें कशी सो ह्या येयला कशी करचें त्या येयला कशें करचें मागीर प्रॅक्टीस करून प्रॅक्टीस मस्त इम्पॉर्टंट आशिल्लें सम. करून मागीर ग्रास्प मेळटा. ग्रास्प जालें मागीर कशें कळ्ळें कशें सो आता मी CA एग्जाम्साक शिकतना तुम्ही म्हणला म्हणजे तुम्ही 5 मंथ्स कंटिन्यू स्टडी वय, केला वय. सो त्या एक दिवसात इतले घंटे बसून शिकतना आमकां एक वेळा फ्रस्ट्रेट जाता वय. सेल्फ डाउट्स येता एंग्जायटी जाता वय, सो त्या दूर करू तुम्ही कसं ना करतशिलेची फर्स्ट ऑफ ऑल कसं म्हळ्यार हें CA फायनल लेवल आशिल्लें हें लास्ट लेवलान कसं म्हळ्यार प्रेशर हायेस्ट आसता कसं जाल्यार म्हळ्यार एग्जाम्पल CA इंटरमिडिएट म्हणून धरल्यार आनी तूं पास जाल्यार नेक्स्ट आर्टिकलशीप करूं आसा नेक्स्ट CA फायनल करूं आसा म्हळ्यार कोर्स आनी चलता वय जाल्यार CA फायनल म्हाका कसं जाल्यार म्हळ्यार ते एक पूण पास जाल्यार कोर्स मुग्दून गेलो वापस कोर्स करूं ना तशें तांकां प्रेशर मस्त हायेस्ट आसता हांव आतां केल्यार मागीर कोर्स जाता न्ही जो वाजूका जाता पास म्हणून तशी प्रेशर आशिल्ली मस्त हांव कशें करचें म्हळ्यार फर्स्ट थोडे मोबायल पळयत आशिल्लो मागीर होगूर मोबायल उणी करता गेलो मागीर हांव कशें करचें म्हळ्यार युजली भायर वचून एक नुतो बेस्ट आशिल्लें जस्ट भायर वचून पक्षी पळोवचे बरें रूख पळोवचे नुतो बेस्ट आशिल्लें केलोपान नुतो दोड बंद करून नुतो बेस्ट आशिल्लो कसं म्हळ्यार आमी वाजयता आसतना आमगेले मात्ते मस्त प्रोसेस जाता आसता ब्रेक घेतना आमी आनीक मात्ते प्रोसेस जेवचे काम केल्यार मात्ते आनीक एक्झॉस्ट जाता करेक्ट तशें म्हाका फर्स्ट स्टार्टींग आतां मोबायल पळयतना तेन्ना म्हाका कळ्ळें म्हळ्यार मात्ते आनीक एक्झॉस्ट जाता आशिल्लें करेक्ट बट फ्री आसना सो हांव कशें केलें म्हळ्यार मागीर ब्रेक करतना कशें नाही करचें ना आशिल्लें जस्ट वचून नुतो भायर बेस्ट आशिल्लें न्ही जाल्यार आमी गेल्यार फ्रेंड्साक कॉल करचें आशिल्लें अशें तांगेलो कशें नाही पूण उलोवचें आशिल्लें तशें जालें ओके सो स्पेंडिंग टाइम इन नेचर एंड टॉकिंग टू युअर लाव्ड वन्स वय, वय. तशें मी तुम रिफ्रेश जाता वय, आशिल्ला तुम्ही सोशल मीडियांत ऍक्टिव्ह आशिल्लेच की तुमगेल्या शिकवण्या मस्त टायमार ना आशिल्लें हांव सोशल मिडिया एक एग्जाम 1 वर्स पयलीं डिएक्टिवेट करून सोडलें इंस्टाग्राम पळय बिकॉज हांव थोडे सोशल मिडिया वग्गी एडिक्ट जातालो सो कसं म्हण हांव एक पण मोबायल धरल्यार मागीर पळोवन बेस्ट आशिल्लो सो हांव कशें केलें म्हळ्यार प्रॉब्लेमा नाका म्हणून फर्स्टाक सोशल मिडिया काडून सोडलें आनी केलो जाण कसं आसता म्हळ्यार सोशल मिडिया केलो जाण ब्रेक खांत पळयताच वय हांव अशीच आतां सांगेल म्हणके कसं म्हळ्यार एक्चुअली सोशल मिडिया ब्रेक घेवचे ना कसं म्हळ्यार वाजयतना ऑलरेडी प्रोसेस करता आसता मात सोशल मिडिया पळयतना एक्चुअली चड प्रोसेस करता कसं म्हणजे Correct. स्क्रोल करता आसता आमी त्या मात चड प्रोसेस जाता एक्चुअली त्या मोबायल पळोवन वापस वाजूच्या बसल्यार मात ती फ्रेश फील जायना मात आनीक एक्झॉस्ट म्हणून जाता सो ताजे निमित्त कसं म्हळ्यार सोशल मिडिया थोडे अवॉइड करता ब्रेक तूं ताजे निमित्त अवॉइड करचें आसचें नाका म्हणून हांव डिएक्टिवेट करून सोडलें सोशल मिडिया सो तुम्ही तांतो देखून दूर आशिल्ली वय आनी इंस्टाग्राम फुल काडून सोडलें युट्यूब पळय कशें म्हणून केलो क्लासीस आशिल्ले युट्यूबान सो केलो युट्यूब पळोवचे म्हणून लॅपटॉपा मात पळोवचे मोबायला पळोवचे अवॉइड करचें मोबायलान तूं वग्गी हात तेकडे कडवा शॉर्ट्स आनी वय तशें हांव मोबायल मस्त अवॉइड जस्ट लॅपटॉपा पळयल्यार लॅपटॉपा मात्र पळोवचे वय तुमगेली CA जर्नी तुमगेल बिगेस्ट चियर लीडर कोण म्हणटा तुम्ही फर्स्ट पुराय जनकी आसचें म्हणके मेला अनम्माची कसं जाल्यार म्हळ्यार तांणी मुगेल इतले कोर्स इतले वर्सान तूं कसनी म्हाका जावं कनी जावं कसनी म्हाका डिसिजन घेतना खंयच्याकी नाका म्हूण सांगनी पुराके जायत सांगली कसनी असो खंयच्याकी ते नाका म्हूण सांगनी हांव आर्टिकलशीप बेंगळुरा वचचें म्हूण सांगलें ताके नाका सांगनी पुराके जायत सांगलीच तशी आनी कशी म्हळ्यार मुगेले भाव बी मस्त सपोर्टीव आशिल्लो कशी म्हळ्यार तांणी अम्मा आनी भाव पळय कशी म्हळ्यार घरांत एक टायप ते एनवायरमेंट दवरता आशिल्ली म्हळ्यार मागेले एक वाजूच्या एक रूम आशिल्लें त्या रुमान हांव वाजयतना भायर तुमच्यान शब्द येवचे ना वाजयतना आरामेर वाजूचे जेवका एक खाण हाड दिवचे खावच्या थंय रुमाक हाड दिवचे तशें एक एनवायरमेंट क्रिएट केलें तशें ताजे निमित्त म्हाका मस्त हेल्प जालें आनी कसं म्हळ्यार मुगेले अन्नान सांगचें आसता कसं म्हळ्यार आमी एग्जामा वतना एक टायप पॉझिटिव्हनेस घेवन वचका म्हण तशें मुगेले अन्नान कशें केलें म्हळ्यार म्हाका विंगड शर्ट विंगड टी शर्ट पुरो घेवन दिलेले एग्जाम आनी त्या ड्रेसा इस्त्री घालून दिवचे आशिल्ले प्लस मुगेले एग्जाम सेंटर कसं म्हळ्यार घरा दुकान एक 50 किलोमिटर्स दूर आशिल्लें तशी बस सारी मस्त पुरो जाता न्हू ट्रॅव्हल करता एग्जामाल पावतना मागीर पुरो जाल्यार कश्ट म्हणून म्हाका व्हेकल पुरो अरेंज करून दिल्लें तशें हांव एग्जामाल पावचतारी म्हाका कसं न्ही पूर जायना तशें पळोवन दिलें तशें एग्जाम हॉल तर तांगेले सपोर्ट आशिल्लें एग्जाम नंतर एक एग्जाम कश्ट गेल्यार एक AFM तो पेपर मस्त कश्ट गेल्यार तेदांनी मस्त समाधान केलें नेक्स्टाक वाजूच्या धैर्य दिल्लें तशें मस्त सपोर्ट आशिल्लें आनी
म्हगेले फ्रेंड्स आशिल्ली हम्म. फ्रेंड्साक तांकां उलोवचें आशिल्ली तशें तांणी वाजयतना केलोपन मत घेवन जाता म्हाका मत कॉल करचें उलोवचें आमकां समाधान करचें जाता वाजोया वाजयता अशें रावचें ना नेवर गिव अप एटिट्यूड आशिल्लें तशी फ्रेंड्स आनी घरात आनी फॅमिली पुरे मस्त सपोर्ट केला फाटीबलाक एक स्ट्रॉंग सपोर्ट सिस्टम वय. असल्यारी आमके वय. कोर्स क्लियर करू मस्त वय. सुलभ जाता वय वय खंड आता ऑलरेडी सीए परस्यू करता आशिल तसल तुमगे ज्युनियर्स विंगड सीए स्टुडंट्सांक तुमी कसले टिप्स सांगेत की ओके तांकां हांव कशें सांगीत म्हळ्यार सुरवेर एक कन्सिस्टन्सी म्हूण एक जावक आसता वाजयतना आनी कसं म्हळ्यार प्रेशर मस्त येता आतां एक गोतस म्हळ्यार केलो जाण सीए मस्त सुलभ आसचे की म्हूण लेखून फुडें जॉईन केल्यार थोडे कश्ट जाता प्रेशर आसताची आसता त्या एक सुरवेरी गोतस का फेस करू रेडी आसका आनी कसं म्हळ्यार एक आर्टिकलशीप फेज म्हूण सांगीत वय. तांतू कसं म्हळ्यार ते वर्क स्टडी बॅलन्स म्हूण एक आसता कसं म्हळ्यार आमकां दिवसा टायम आमी वर्क करका मागीर सांजे येवन वाजूच्याके आसता त्या एक थोडे मस्त कश्ट जाता बट आमी तें कितले पुणी कोर न्हू एक हर्ट दवर न्हू तें बॅलन्स करपा जाता तें बॅलन्स केल्यार लायक आनी जाल्यार तितलें वग्गी प्रिपेरेशन स्टार्ट केल्यार लायक कसं म्हळ्यार तें नंबर ऑफ रिविजन्स करूं चड मेळटा आनी कशें सांगीत म्हळ्यार स्टुडंट्साक कशें म्हळ्यार एक लास्ट एग्जाम 3-4 म्हयने आसतना थोडे सॅक्रिफायसीस करपा जाता म्हळ्यार खंयचे फंक्शन्स आवाचे की फ्रेंड्सा लोट गम्मत करपाची की थोडे उणें करपा जाता तशी एक तांगे लायक एट द एंड ऑफ द डे तांगे लायक 2 ऑप्शन आसा लास्टाक सॅक्रिफायस कोर न्हू सीए जावेत विदीन 5 वर्स सीए जाताची आनी एक ऑप्शन कसं म्हळ्यार तुमगे लिस्ट गम्मत आवाचे सीए जाताची बट 7-8 वर्स लागता होय सो तुमगेला 2 ऑप्शन आसा जाल्यार ते वगी सीए जावं जाल्यार एक 3-4 म्हयनो ईच लेवलाक थोडे Sacrifice. घरा बसका जाता आनी नुतो वाजोवका जाता कशें खंय वचना समो. तशें केल्यार सीए क्लियर करत नाईस तशी आनी सीए जॉईन जावच्या प्लॅन करता आशिल स्टुडंट्साक तुमी कसं एडवायस दिताची आनी सीए जॉईन जावं तांकां कसं सांगीत म्हळ्यार सेल्फ इंट्रस्ट आसो फर्स्ट ऑफ ऑल कसं म्हळ्यार हे सीए कोर्स कशी म्हळ्यार आमगेले भितरी ता एक मोटिवेशन आसका आमगेले भितरीच ता एक इंट्रस्ट आसका ह्या कोर्स हांव करता ता एक हर्ट आसका कसं न्ही जाल्यार हांव एक ना एक दीस हांव सीए जाता म्हण सो सेल्फ मोटिवेशन आसका आनी केन्ना की सीए कोर्स कशें म्हळ्यार एकटा प्लॅन बी म्हण दवरूनाची म्हळ्यार सीए जायनातलो ओडना हांव एमबीए करता सीए जायनातलो हांव आतां सीए तशी आलोचना आसल्यार सीए पास जावचें मस्त कश्ट आसा कसं म्हळ्यार तें एक मोटिवेशन नासल्यार प्लॅन बीक म्हळ्यार सीए जायनातल्या विंगडाक उडचे चान्स वग्गी आसा करेक्ट बट सीए कशी कोर्स म्हळ्यार एक इंडियान मस्त वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्लस क्लियर जातर मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसा सीए क्लियर जातरी आमी प्रॅक्टीस करत आमी एम्प्लॉयमेंटाके वचत टिचिंगाके वचत तशी तितले ऑप्शन्स म्हाका दिसता म्हणजे मस्त उण आहे इंडियन कोर्स सीए इज वन ऑफ दम ओके सो सीए मस्त व्हॅल्युएबल कोर्स सो कसं म्हळ्यार त्या मेन प्लॅन जावन दर का आनी केन्ना की वग्गी गिव अप करूनच नेवर गिव अप एटिट्यूड म्हण केन्ना की आसका केलो पण कसं म्हळ्यार आमकां जावं कशें म्हणून रिजल्ट्स येना सो त्या रिजल्ट्स येनी जाल्यार फर्स्ट एक थोडे दीस बेजार जाता बेजार जावन मागीर ताजे तुका मूव ऑन जावन पास बरें येता म्हणून धैर्य हर्ट आसका हांव कसं नाही करल्यार फास्ट जाता म्हणून तशें तशी एक मोटिवेशन आसून केल्यार क्लियर खंडीत क्लियर जाता ओके दॅट्स नाईस होय तुमी सांगचे सम कोणाले प्रेशर येवन या कोर्सा जॉईन जाला तांकां फाउंडेशन पुणी जावच्या पुरो इंटर आनी फायनल जावन मस्त कश्ट जाता सो आतां तुमगेला सीए कंप्लीट जाला तुमी आनी कसं कोरका म्हणून आलोचनेर आसाची हांव तर सद्याक प्रॅक्टीस ಬಗ್ಗೆ कसं आलोचन करनी हांव सद्याक एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री पळोवया म्हणून आसा बट कसं म्हळ्यार हांव सिलेक्ट केलेले डोमेन कोड्यालांत थोडे कंपनीज म्हूण आसा तशी सद्याक वचचे जाल्यार शॉर्ट टर्म बेंगलोर वच्चो न्हू मागीर कोड्याल पळोवया म्हणून आसा कोड्यालांत काम करया म्हणून आशिल्लें बट तितल्यात ऑपॉर्च्युनिटीज थोडे उणे दिसता मंगळुरांत मागीर बेंगलोर वच्चो न्हू मागीर मंगळुरा लॉंग टर्म तुमी सिलेक्ट केलेले डोमेन म्हळ्यार खंयची म्हणटा हांव एक फिनान्स डोमेन सिलेक्ट केला फिनान्शियल प्लॅनिंग अँड एनालिसीस फिनान्स कंट्रोलरशीप म्हणून डोमेन आसा कशी जाता म्हळ्यार त्या कोड्यालांत एक 2-3 कंपनीज मात्र सो तशी कसं जाता म्हळ्यार सिलेक्ट जाता की सिलेक्ट जायना की सांगू जायना तशें हांव टोटल बेंगलोरांत ते कंपनीज सोदीत आसा सो खंय करेक्ट जाता तशी सो तुमी फिनान्शियल डोमेनांत एम्प्लॉयमेंट करता म्हणून ऑल द बेस्ट आता आमगेले कार्यक्रम पळयत आशिल्ला आमगेला ऑडियन्साक तुमी कसा मेसेज दिवच्या इश्ट पावताची फर्स्ट ऑफ ऑल हांव कशें सांगू इच्छा पावता म्हळ्यार 10th जातरी स्टुडंट्स मस्त कन्फ्युजन आसता सायन्स वच्चे की कॉमर्स वच्चे म्हणून एग्जाम्पल मिगेल हांव 2019 पास जालेलो त्या टायमार एक सोसायटीन कशें आशिल्लें म्हळ्यार कोण लायक मार्क्स हाडटात आनी सायन्सान तूं वचका म्हूण एक आशिल्लें तशी हांवें त्या वेळ सांगिल्लें की स्कूल हांव फर्स्ट रँक येयलो बट हांव एकलोच आशिल्लो त्या कॉमर्स म्हणून हक्क वत्तलो
सिलेक्ट केलेलो. सो मस्त जनाक नमಗೂ चका जाय नाशिल्लें. हांव स्कुला फर्स्ट रँक येवन कॉमर्सा कशी वचच, सायन्स कशाला घेयनी म्हूण तशें फर्स्ट जन सांगताशिरी. बट एट द एंड ऑफ द डे कशें जावचें म्हळ्यार तुमगेल्या पुत्ताक न्ही जो दुवेक खंयची स्ट्रिमा इंट्रस्ट आसता तांची स्ट्रिमा वच्चा सोडुका. कशें म्हळ्यार तांणी इश्ट अशी डोमेना केदां वताची तेदां तांणी त्या डोमेना मस्त सक्सेसफूल जाताची. तांणी तूं मस्त डेडिकेशन दिताची. तशें बागी जाता. आनी एक कसं सांगीत म्हळ्यार आत्तां ಕೆಲವು ಜನ CA करतात अशें. तांगे ल्हान हांव कसं सांगचो इच्छी पावत म्हळ्यार आतां ಕೆಲವೊಪ್ಪಂತ CA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ तांगे काश आसता. एक आर्टिकलशिप बेंगलोरा कोरका, न्ही जावं म्हाका कोर्सेस अशे ऑनलायन घेवका. तशें तांकां केन्नाकी नाका म्हणून सांगू वचूं नाकाची. कशें जालां म्हळ्यार म्हगेलें एग्जांपल हांव काडल्यार हांव वदा सांगना हांव आलोचना करनाशिल्लें हांव बेंगलोर आर्टिकलशिप वता म्हणून. बट कशें की एक तें कॉन्सिक्वन्सीस दावाल इच्छे तशें जावन बेंगलोरा मेळ्ळें आर्टिकलशिप. तेन्ना म्हगेलें ल्हान मानपणान नाका सांगनी म्हाका. म्हाका आत्तां खुशी दिसता हांव वचना म्हणून. कशें म्हणल्यार म्हाका मस्त शिकूंक मेळटा. आमी घरा आसतना केन्नाय पुरो अम्मानाची कापण दिवचें, अम्मानाची पुरे रेडी करून दिवचें आमकां. जाल्यार आमी इंडिपेंडंट जावन आसतना तें एक मस्त शिकूंक मेळटा. इंडिपेंडंट जावन कशें वचचें म्हणून तें एक कशी लायफ लीड कोरयता म्हणून मस्त शिकूंक मेळटा. तशें केन्नाकी अशें कोर्स परस्यू करतना तुमगेल्या दुवेन जो पुत्ताक नाका म्हणून एक सांगू वचूं नाका. तांकां इश्ट आशिल्लें कोरू सोडुका म्हणून म्हगेलो एक अभिप्राय. हय, तुमी सांगचे सम. सांगेल चेडवांक जाय आशिल्लें परस्यू करूंक हय. फ्रीडम दिल्यार, हय. एनकरेजमेंट दिल्यार तांणी खंडीत हय. वयर पडटा. खंडीत. सो नितीश तुम्ही आमगेल्या ऑडियन्साक लायक मेसेज दिला. सो आज हांग स्टुडियो येवन तुमगेल्या CA जर्नीची विवरण दिलेलाक, तुमगेलो अभिप्राय शेअर केलेलाक विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन हांव तुमकां धन्यवाद सांगता. विश्व कोंकणी केंद्र तांणी म्हाका एक हांगा येवन उलोवचे अवकाश दिलेल्याक हांव मस्त धन्यवाद सांगता. तशीच आमगेलो आयचे कार्यक्रम पळयत आशिल्ल्या आमगेल्या सकयल वीक्षकांकय हांव आमगेलो धन्यवाद अर्पण करता. तुमकां CA साधकाच्या आयच्या एपिसोड इश्ट जाल्लेल कडेन ह्या एपिसोड लायक करून शेअर कराची. तशीच विश्व कोंकणी केंद्र YouTube वाहिनीक सबस्क्राईब कराची. धन्यवाद.